सगळें आयकून अशें दिसता की कोरोना व्हायरसा खातीर ऑनलायन एज्युकेशनाची गरज पडटली अशें मुख्यमंत्र्यान चिंतूंकूच नाशिल्लें. लेट कळ्ळें, कित्याक जेन्ना जॉयंट ऑपोजिशन मिटींग जाल्ली तेन्ना हें इंटरनेट वापरून लोकल केबल ऑपरेटरां कडच्यान आमी मागून घेवं येता हें आमी ताजे घरान सांगिल्लें आहा आनी ताजें मागीर कांयच एक्शन जावंक ना. टिचरी जी तांकां प्रिपेर करूंक जाय आसलें ऑनलायन एज्युकेशना खातीर वेरियस टिचींग एड्स त्या टिचरींक तुमी सर्वेक धाडले. सर्वेचो फायदो कितें जालो? स्पीकर सर, सर्वेचो फायदो कांयच जावंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी टिचर आतां इन्फेक्ट जावपाक लागले. जो आपलो गुरू म्हणटा मनोहर पर्रीकार ताणें ती सायबर एज स्कीम हाडिल्ली, ती स्कीम ह्याच वर्सा तुमी न्हिदयली. कित्याक न्हिदयली? आतां मुख्यमंत्री सांगता की आपूण लॅबॉरेटरी घालतलो म्हणून, लॅब्स, कॉम्प्युटर लॅब्सान सोशल डिस्टन्सिंग जातलें काय कोरोना व्हायरस आनी स्प्रेड करतलो तो मांगोर हिलार जाल्ले ते भशेन, ते ग्रेड सेपरेटर इनॉग्रेट करूंक गेल्लो ते भशेन. स्पीकर सर, सरकार खंयच्या खंय आहा हो डिसओरिएंटेड सरकार घुसपला आनी भुरग्यांकूय घुसपायता. एमएचएच्यो गायडलायन्स सिलेक्टिवली यूज करतात. जाय तेन्ना एमएचए, जाय तेन्ना एमएचएचें नांवूच ना. जेन्ना ऑनलायना खातीर आतां आमकां तुमी सांगतात की 27 तारीख आज 31 तारीख मेरेन तांकां घरा दवरल्या म्हणून इश्कॉलांक, भुरग्यांक, कोण टिचरांक. सो तुमी टिचरांचो तुमी सूट घेतात काय? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान 2-3 आन्सरां दिवंक जाय आनी एक कॉन्क्रीट दिवंक जाय. वाय इज इट नॉट ओपनिंग अप सायबर एज स्कीम? गरीब जनतेक आज स्पीकर सर एक तरुण भारताचे फ्रंट पेजीचेर एक दीस न्यूज आयिल्ली की एक भुरग्याक टॅब अफोर्ड जायना म्हणून ताणें जीव दिलो म्हणून आत्महत्या केली म्हणून. स्पीकर सर, हे चूक न्यूज आयला ती 100% चूक. स्पीकर सर, सर, रेकॉर्ड चुकीची बातमी आणि दुसऱ्या दिवसा तरी क्लॅरिफिकेशन ऑनलायन एज्युकेशन चिंतपाचें आयलें तेन्ना मायनिंगाची ट्रिपी जेन्ना झाडां कापपाक भोंवतालो. स्पीकर सर, ते कळपाक जाय जेन्ना एखादो जो आवाज आसा तरी स्पीकर तेणी सरकाराचेर घातले, कारण खंयची बातमी जाय ती बातमी हाडटले आणि ते सरकाराचेर येतले. एक्शन घे मरे, एक्शन कित्याक घेवना? त्यांनी दुसऱ्या दिसाचे क्लॅरिफिकेशन दिला. चुकीची बातमी आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटात टीचर्स जे आसा स्पीकर सर ते एक पॉइंटेड क्वेश्चन परत सांगता मनोहर पर्रीकारान सायबर एज स्कीम स्टार्ट केल्ली त्यांनी मोबाईल चुकीचे सांगता. स्पीकर सर चुकीचे सांगता. स्पीकर सर लोकांक गुमराह करपाचो प्रयत्न करतो. सर स्पष्ट कित्याक ते उलोवचे स्पीकर सर आसत एज्युकेशनाचेर एज्युकेशन राजकारणाचेर आरोप करता म्हणून क्लॅरिफाय. स्पीकर सर, म्हजो एक पॉइंटेड क्वेश्चन आहा. मुख्यमंत्र्यान आवाज व्हडलो केलो. पॉइंटेड क्वेश्चन आहलो, सायबर एज स्कीम तूं परती ओपन कित्याक करना? जेन्ना लोकांक टॅबांची गरज आहा, चड करून गोर गरीब जनतेक, सर्वसामान्य मनशाक जेन्ना टॅब म्हणटा ती मेळपाक कुस्तार जाता, बाबा रवी नायकान सांगिल्लें आहा, अशे टायमार ती सायबर एज स्कीम जिती करपाची, रिवायव करपाची, आनी तो स्टार्ट करपी तुजो गुरू म्हणटा तूं, गुरू पौर्णिमेक ताका पांय पडला आसतलो तूं. सो ती स्कीम तूं कित्याक ओपन करना? सांग म्हाका. स्पीकर सर, हय म्हणटा हांव ते सांगता परत. सायबर एज स्कीम जी बंद केली, सायबर एज स्किमीचेर कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो पेरंट्सां कडल्यान आयल्यो. सायबर एज स्किमीच्या बाबतींत कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो टिचरां कडेन आयल्यो, विच इज ऑन रेकॉर्ड, म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या रिकॉर्डाचेर आसा. हांवें डायरेक्टली डिसिजन घेवंक ना स्पीकर सर. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सजेस्ट केल्लें की सायबर एज स्कीम जी आसा की बऱ्योचश्यो कंप्लेनी वेगवेगळ्या बाबतींत कंप्लेनी ज्यो आसला आणि त्याचो यूज, त्याचो सर्वे केल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलेलो की कितल्या पद्दतीन मिसयूज जाता हो त्याच डिपार्टमेंटान सांगलेलो. तेन्ना कोविड आसले, सांगता तेन्ना कोविड आसले, तेन्ना कोविड कोविड आहा म्हणून म्हणटा हांव ते मगन सांगपाक सोदता. हांव सप्लाय करना कॉम्प्युटर. सर, आय एम ऑन माय लेग. कॉम्प्युटर तुमचेच सप्लाय करता. आय एम ऑन माय लेग. यू डिड नो द टाइम व्हेन आय वाज ऑन माय लेग्स. हांवें तेजें ऐकलें, ताका ऐक म्हणून सांग. स्पीकर आसलो. स्पीकर सर, ताणें सांगलें की आमी 11,000 टिचरींक म्हणजे पुराय ट्रेनिंग दिवपाचें काम जे आसा हे आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान केलें की ऑनलायन कशा पद्दतीन आमी एज्युकेशन दिवपाक शकता हाजें ट्रेनिंग जे आसा पुराय टिचरींक म्हणजे आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिलें गेलें. आणि ताज्या उपरांत म्हणजे व्हिडिओ कशा पद्दतीन तयार करप आणि ऑनलायन मोड कशें आसतलो. म्हाका दिसता गोंयांतलें एकमेव राज्य आसतलें गोंय देशांतलें की ज्यांच्यांनी 100% टिचरांक की ऑनलायन एज्युकेशन जावपा खातीर ट्रेनिंग दिवपी हे गोंय एकमेव राज्य आसा. हांव मान्य करता की तांचे कडेन डिवायस ना. ताजेर जो आमचो सर्वे रिपोर्ट येतलो त्या सर्वे रिपोर्टाच्या उपरांत आमी जर खरेंच
म्हणजे ह्या बाबतीत जी गरज आसा की फुडलो सगळो कोविड पोस्ट कोविड हाजेर विचार करता आसतना निश्चितच म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या टिचरांच्या सजेशनाच्या उपरांत हाजेर निर्णय जो आसा तो निश्चितच घेवं येता. म्हणजे राज्याची आर्थीक परिस्थिती जरी कठीण असली सुद्धा एड्युकेशनाच्या बाबतीत आम्ही कमी पडचे ना, पण हाजे डिसिजन जे आसा हे आमकां एड्युकेशन डिपार्टमेंटाकडे घेवनी निश्चितच आम्ही जर डिवायस दिवचे पडले आसात जाल्यार डिवायस दिवपा खातीर आमी तयार आसा. पण तांकां खरोखरूच जेका आमी गरज आसा ह्या लोकां खातीर आमकां मदत करपाक जाय, कारण हे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता, कारण जेका गरज आसा ताका मेळपाक जाय ह्या तत्वाचो हांव आसा. म्हणूनच निश्चितच सायबर एड स्कीम रिवायव जावंक शकता. आयक पाहिजे आयक हांवें सांगलें की सायबरेजच्या जाग्यार नवीन स्कीम आसतले. सायबरेज सरसकट सगळ्यांक डिवायस दिवपाची गरज ना, पण निश्चितच एका डिवायस गरज ना म्हाका तें नांव दिवपाची. आमकां दिता आसतना जेका गरज आसा ताका म्हणटा आमी डिवायस जो आसा तो निश्चितच एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सजेशनाच्या उपरांत आमची दिवपाची तयारी आसा स्पीकर सर.